आंतरराष्ट्रीय बायला दिसा निमतान गोय फुटबॉल असोसिएशनान फुटबॉल मॅच दवरिल्ली। ही मॅच म्हापशा धुळेर मैदानार जाली। रॉकस्टार टीमीन युनायटेड 7 टीमीक एका गोलान मारले। ह्या वेळार फुटबॉलाच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदाना खातीर विजयादेवी राणे, पॉल विएगस आनी क्लारा फर्नांडिसाचो जीएफएन भोवमान केलो। Certainly, we will stand by our women. It's a commitment of the Goa Football Association to bring women football up. See, finally for us, football is not just a game. It's a process of development of every human being, whether it's a boy or a girl. सध्या राष्ट्रीय पार्टी सत्तेर आसूनय हॉकी वयर सरना म्हण फातोड्डेचो आमदार विजय उलयलो। गोवन हॉकी असोसिएशनान दवरिल्ल्या हॉकी सर्तीक केल्ले कडेन विजय उलयलो। चल्या आनी चलयांच्या गटांत उत्तरेंतल्या टिमींनी दक्षिणेंतल्या टीमीक मारले। सगळ्याच मळार सध्या उत्तरेंतले लोक जिखतात। दक्षिणेंतल्या लोकांचे वाट्याक हार सोडून कांयच येना। ही हार नवी न्हय म्हण विजयान सरकाराक तोमणो मारलो। Now we in Goa and in the country are being ruled by a nationalist party which unfortunately has not been able to save the national sport. What we can do, our bit, is to open the eyes of the government which is sleeping, especially after they having their credentials of being a nationalist party. I think in Goa, if we have to save this national sport, we require a regional party, not a nationalist national party. I congratulate the winners from the north and the losers from the south. The situation in Goa is very much similar. North seems to be winning and south seems to be losing in every way. So it's not a big deal that you all are losing in hockey also. सध्या शिगम्याचे दीस दिवचले सुल्ला तारवाड्यावेलो शिगमो तातले तातून वेगळोच। हिंदू मुस्लिम एकठांय शिगमो करतात। दिवचले मोठ्या उमेदीन हो शिगमो जाता। तारवाडो सुल्ला हजरत पीर साहेबाच्या दर्ग्यार हिंदू आनी मुस्लिम एकठांय नमन घालून पारंपारीक रोमटामे नाचपाक लागतात। तारवाड्यार पयली मल्लिकार्जुन आनी उपरांत पिराक नमन घालून रोमट खेळपाची परंपरा कितलेशाच वर्सां सावन चल्ल्या। तारवाडो सुल्ला हिंदू मुस्लिम शिगम्याक एकठांय येतात। हजरत पीर साहेबाच्या दर्ग्याचेर नमन घालून समारा रोमटामेळ सुरू जालो। खूब वर्सांपासून हे चालू आहा आमचे सिद्धेश्वराचे आनी पिराचे इटा। तशेंच आमी पयलीं अशें मोहरम बी करताले सिद्धेश्वराचे थंय। आमचे हितून केन्ना दाखोवन दिवंक ना आमी हिंदू मुसलमान बी म्हणून अशें। ही एक पयलींची परंपरा जावन आसा आनी ही परंपरा अशीच चलची अशें आमचे सगळ्यां कडेन मागणें आसा। आनी आतांचे नवे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी हांगा फुडें सरचें। ह्या जाणट्यांनी आमचें कितें केलें की पिराक मल्लिकार्जुनान खेळोन गेले की पिराक खेळोन येवपाचें। पिराक खेळ्ळे की आज आमचो मांड म्हणजे आमच्या गांव जवळ खेळले। आतां आयज तरी आमकां पिराक खेळ्ळ्या शिवाय आनी खंय आमी खेळना। मांड आसा पयलीं
पिराक नमन घालची ही आमची पयलीं पासून प्रथा ही केन्ना चालू जाली ही आमी तुका सांगूंक शकना पूण हो असो सण बरो वचतो अशें हांव देवा कडेन अपेक्षा पिरा कडेन मागता आनी सिद्धेश्वरा कडेन. प्रुडंटा खातीर उदय परब. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.